दान्नोर्दम्बरे चित्रैः पदैश्च गम्भीरैः वाक्यैमानैर्खण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ति भाति श्रीजयतीर्थभाक् कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः श्रवणमन् रामकथानाथं को न याति पराङ्गतिम् यः पिबत् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचीतसमकल्मषं गोष्पदीकृतमाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वृष्टं वातात्मजं वानरयूतमुखं श्रीरामदूतं श्रेयस्सा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवनीं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनादिकमनीयविग्रहं पारिजाततलुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेदे पुरे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचितसादासीत् द्राक्षात् रामायणात्मना आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्च वधं निशामयध्वं वैदेही सहितं सुरद्रुमतटे हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलं वन्दे वन्द्यं विधिभवमहेन्द्रादिवृन्दारकेन्द्रये व्यक्तं व्याप्तं स्वगुणगणतो देशतकालदश्च धूतावद्यं सुखजिनिमयैर्मङ्गलैर्युतमङ्गैः सानाथ्यं नो विदधधिकं ब्रह्मनारायणाख्यं भूषारत्नं भुवनवलयस्याखिलश्चर्यरत्नं लीलारत्नं जलधिदुहित देवता मौलिरत्नं चिन्तारत्नं जगति भजतां सत्सरोजद्युरत्नं कौसल्याया मम रन्मण्डले पुत्ररत्नं महाव्याकरणाम्बोधि मन्दमानसमुद्रं कवयन्तं रामकीर्त्या हनुमत्सुमपास्महे मुख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य भुजान्तरं नानावीरसुवर्णानां निकषाश्मायितं बभौ स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णज्ञानमहार्णसे उत्तुङ्गवाग्दरङ्गाय मध्वदुग्धाब्धये नमः वाल्मीकिर्गौः पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया यद् भुग्धमुपजीवन्ति कवयस्तरणका इव सूक्तिरत्नाकरैर्मे मूलरामायणार्णवे विहरन्तो महीयां सा प्रीयन्तां गुरवो मम हयग्रीव हयग्रीव हयग्रीवेति यो वदेत् तस्य निःसरदेवाणी जनुकन्या प्रवाहयेत् ब्रह्मान्ताग्रवस्साग्रादिष्टं देवं क्षेपतिः आचार्या श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि मात्मार्णवज्ञाननिधिप्रकाशं तदा मन्दहासरूपं यतेजं श्रीशुक्रतीन्द्रहस्तसरोजजातं श्रीसुधीन्द्रं प्रणमामि नित्यं नमन् नमन् गुरुं सदा काशीमठाधिपम्बुधं सुधीन्द्रतीर्थवन्दनं संयमीन्द्रसंयुतम् ॐ अपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरे तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः ओम सर्व हे सत्संगाक अंग पाविले सर्व महाजनाक प्रीतीन वंदन करता रामचंद्र आदर्श जीवन कोनो सर्वांकई विशेष दावन से एक प्रीति दिलल देवु रामचंद्र तसलती रामचंद्र आली धर्मपत्नी सीतादेवी का अन्वेषण कर जाऊँ
लंकेक देव हनुमंत वचून थंय पावला. लंकिणीले वटू तागेलें युध्द जाता. तदनंतर खंयचे वाटेन तागेलें प्रवेश कोरका म्हूण सांगून त्या दिक्कान ताणें तांचो प्रवेश करता. थंय आशिल्ले पूर राक्षसांक इत्यादीक पडयता. भारी वैभवान जीवन करताची तांगेले की एक असल एक सामर्थ्य आस की पुरो जन खंयच्याय वेळाचेर जाल्यार ओट्टू जावन खंयच्याय कारणाक एकल्यान बॉब मारल्या पुरो ओट येता. तसलें सामर्थ्य तांगेलें आसा. हें पुरो अन्वेषण केल्या. तशींच मनांत एक विचार दवरून तो विमर्श करता आसता. खंयच्याय कारणान जाल्यार हांवें हांगा दाखून भायर सोडका म्हणून जाल्यार हांगा आशिल्लें कितलें सामर्थ्य उणें कोरका. शत्रूलें पौरुश कितलें उणें कोरका. शत्रूक रामा वयर जायत लक्ष्मणा वयर जायत भंय आसूं कोरका. ताजेन करतनाची तांगेलें मस्त एक भंय म्हळ्यार तांगेलो प्राप्त जालें कुठले अपराप म्हणटात. ताजितल्याक हें सर्वस्व आमकां तांगेलें जिखसूच्या साध्य आसा म्हळें. तसल लोकान करतना आमकां मनाकच एक दुख्ख आसूं. तसल तें विचारान करतना हो प्रयत्न करता. ताका अरिमा म्हूण नांव. तांतू भितर कशी म्हळ्यार कन्नडान सांग जाल्यार कीळ अरिमे म्हणून ताका. उदाहरण एक दृश्टांत दिवन सांगचे जाल्यार एक हस्ते पील आसता. ते हस्ते पिलाक ताणें धरतर सुरेक ताणें पांयां बांदून घालताचे. ते पांयां बांदून घालचे संकाळ ती लोखंडाची. तेन्ना ती ताणता 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 ताका थंय दाखून वच्चाक कळना जायना. कितले बल प्रयोग केल्यार काडूं जायना. कडेक कसं जाता म्हळ्यार ते हस्तेचे पांयाकची ते लोखंडा संकाळ खंय बांदल्या ते बांदिल कडेन थंय एक घाय जावन तांतून रगत येवन ताका पस्स जावन हें येवच्या सुरू जाता. तेन्ना ते दुखी म्हळ्यार कुठले ते तांडून आनी हें करचें तें नुतर आपयता. स्वल्प वेळाचे न्ही ती दुख्खेची उडक आसता गेलो परत तांडूच्या प्रयत्न करता. परत नांदितना तो कोणकी मावत आसा ताणें लागीं घेवन पळोवत ताका कसलें थंय कसलेंची इन्फेक्शन जालां हांवें म्हणून फंगस कसलें इन्फेक्शन जायना अशें पळोवता. तितलेंच विंगड कसलेंय तो पळयना ताका सुश्रूश करना. अपास दुसरे दीस ताणता तिसरे दीस ताणता चवथे दीस ताणता ते तत्वळ वयली ते ब्लिडींग येता आसता. कडेन ते हस्ते पिल्लाक मना येता की म्हाका आनी हांगा बांदून घाल्यार खंयची कारणां म्हाका दुखचे शिवाय हांगा दाखोवन म्हाका पांय काडूं जायना म्हणून एक ताका मना भितर एक गट्टी एक भावान येवन बसता. ताका म्हणचे कीळरिमे म्हूण. ते भितर एक टीबीच्यो हें तें पुरो जेतना एक वचून एक क्रीम बस म्हळ्यार ताची बसची ती भितर वचून ती क्रीमी बसल्या. मागीर कशें जालें म्हळ्यार मावतान ताका काडचें आनी ताका कसं जालें की बँडेज की कसं वखद कोरका तें पुरो करून तो घायो सुकोवन सोडतो. मागीर त्या पांयाक भायल्यान बांदिल्ली एक संकाळ मात्र आसता. खंय आनी कडेन वचून जॉयंट केलें संकाळ ना. भोंवच्या ताका इजी. तागेले आशिल्ले अंकुश त्या जाग्याक बेद लायल्या पुरो ताणें त्या पर्टिक्युलर हस्ते मना भितर कशें म्हळ्यार म्हाका बांदून घालें म्हणून. तेन्ना तो पांय काणा वरलेले 3 पांय मात्र हालोवत ताणें. कशें जालें काय म्हळ्यार हे पांय ह्या भंय आसता का काडल्यार म्हाका दुखता. अशी शत्रूंक मना असल एक भंय दिवका मात खंयचे कारणाचेर तांगेलें आक्रमण आमगेले वयरी मस्ती येवच्या जायना म्हणून जाल्यार एक विद्ये भितर एक व्हड विद्या ती सुरेख तो कशें म्हळ्यार प्रश्न तागेले फस्ट एटॅक कशें कोरका म्हणून. तसल तें सामदान भेददंडा भितर एक प्रयोग अशी कोरका म्हणून तो मुख्य प्राण मना लागता की हांगा पुराय हांगेलें कसलें एक पौरुश आसा तें पौरुश उणें कोरका जाल्यार करचें. तसलें एक आतांचे प्रकार नायक म्हणटाचे तसलें एक विद्येचें एक सामर्थ्य एक कुशलता बुद्धिमत्ता म्हणटा ताका. हे प्रकार भायर सरला तो. तशी ते मान्य तागेली कल्पना
मुखार वता तशी जी ताका नाना व्हड एक मस्त अंतस्ताचे चांग कट्टड इत्यादीक बिल्डिंग्स पुरे दिसता भारी सुंदर कलाकृती इत्यादी कसं वचून पळयता भारी भव्य जावन असं एक वंदी मागदाल की असले राक्षसाल इत्यादीक जाता कडे एक दिकड वतना थंय नित्य ते परमात्मा नामस्मरण जाता जप तप अनुष्ठान करून बसला तो पळयता कडे ते विभीषणांगर विभीषण विष्णू भक्तीम केन्नाय विष्णू भक्ती इत्यादी करतल्यांगर तशी प्रति अंतपुरा भितर आनी प्रवेश करचो आता रामाल संबंधी संवार जावका जाल्लो रावण की कुंभकर्ण अशी येईल नाही ते मस्त तांगेलो मागशी दाखून इतिहास काढलो म्हणून जाल्यार विश्रवसू पौलस्त्यालांत तूं विश्रवसूलो चरडू जावन जन्मायल मात्र नाही कंचगी सनत कुमार इत्यादिक चार बाब ते सनक सनंदन सनत कुमार सनस्सु जातीय म्हणून चार जन परमात्माक विष्णू पळोवचे खातीर जावन विष्णू लोकाक भितर वताच त्या वेळार थंय भायर आशिल्ली जय विजय ताका तडसून ताका भितर वचनाचें करतना हे चारय चेडवान श्राप दिवं ताका तुम्ही मरचे लोकां भितर वचा तीन पंत वचून तुम्ही जन्म घेवन पुनः येवका जातालें कडे विष्णूला वचून ताणें प्रार्थना करचें 100 जन्म नाका आमकां 3 जन्म जाल्यार 3 जन्म दी पुरो जाल्यार तुवें आमकां तुगेल्या हातान आमगेलें मरण जावका त्या प्रकार देवान ताका मारूं खातीर येवका जाल्यार परिस्थिती आसा ब्रह्मान आनी मारूं जायना रुद्रान मारूं जायना वरस तांकां तशें रावणाले पूर्व वृत्तांतान तूची देवान येईल पळया वराह अवतार इत्यादी घेवन येयलो हिरण्याक्षाक मारचे खातीर वराह घेतलो नरसिंह अवतार घेतलो तशी जी हिरण्य कश्यपू खातीर मारलो आतां ताण राम अवतार घेतलो कसाल्याक ह्या रावणाक आनी कुंभकर्णा मारचे खातीर हीच देवाला तनज मरण जावका जाल्यार ताणें मागील तसले वर इत्यादी असल्यार हिरण्याक्षान त्या कालाचेर तागेल जतन मागील खंय म्हाका खंयचेय काला जाल्यार म्हगेल मृत्यू नाजी जावन म्हाका जावका मृत्यू राहित्य जावका म्हाका मार जाल्यार मनुश्यान मात्र मारयेत म्हूण अशें रामाक अवतार घेतलो उद्देश तशें रावणाक चिके अहंकार आशिल्लो कसो जाल्यार म्हळ्यार खंयचेय जाल्यार हांव कोणा जाल्यार तडसूच्या साध्य आसा म्हाका तसो करून हें मनुश्य आनी तातूंत ही मांकड हांकां सोडून म्हळ्यार हांगेल बद्दल एक व्हड एक येद्राक आत्मविश्वास खंय हांगा केन्नाय मार येता हांवें म्हूण तशी रावणान वर मागतना कसं केलें हांगेले दोग जाणां लावन सोडलां ताणें मृत्यू येवच्यानच म्हूण मागयलें अशी अहंकार युक्त जावन तांणी मागील तसल वरू ब्रह्मान अशी पुराय वर दिलेलें ताका परमात्मान ताका दिलेलें उत्तर तांकां ते पूर्वजन्मा भितर आचार्य मध्वाचार्याल उक्ते सांगा केन्ना म्हळ्यार आमकां एक हांगा येवचे प्रश्न कसो जालें पूर्वजन्मा भितर ताणें केलेलें पापाक ह्या जन्मा भितर पुनः ताणें शरीर घेवन आयलें रे ताका पास देवान मारचें म्हळें कसो जालें त्या वेळार ताका घेतिल्लें तसलें खंयचें की ताणें संपादन केलें तातूंत ताका खंयच जायना हांवें आपास नेक्स्ट जन्माक ब्रॉड फॉरवर्ड जावन आपास एकावंट येतोय म्हणून CA बैशिल्ले आसात तांकां सांगतात ते पुडली जन्मा देखून ह्या जन्माक कशी म्हूण तेन्नाय कशी म्हळ्यार पूर्वजन्मा भितर देव कर्तव्य इत्यादी करून ताणें संपादन केलेलें खंयचेय चांग आसो खंयचेय वायट आसो तातूंत भितर परमात्माला ताणें घेतिल्लो तसल वरू ताणें देहाक की घेतिलो आत्मा घेतिलो आत्मा उद्धारा खातीर घेतिल्ली जाल्यार नावे देहाचे नाशा खातीर घेतिल्ली जाल्यार तो देहनाशत्व हे देहा खातीर जावन घेतिलो हे खंयचे की तागेले युगाचें आसा तातूंत मुक्त म्हाका केदनाय म्हाका मरण येवचें ना म्हळ्यार केदोळ पर्यंत तुका जनन आसा तेदोळ पर्यंत तुका मरण म्हळ्यार खंडीत
ते जनन मरण म्हणलें तांची एक खंयची सायकल आसा ते वृत्त आमी जर देखून तुका भायर येयलो म्हणून जाल्यार मात्र तुका हें खंयची गावना ते दोळ पर्यंत. तशें मनुष्य जन्मा भितर जन्म आयल्यार ताणें 14 वर्स तरी जिवेत असं म्हणून जाल्यार मुखावयली एक दिवसा काळार तो 100 मुखावयली जन्मा जावका जाल्यार तसं पाप करता खंय म्हणटा आमगेले प्रायें भितर पळया 14 ವರ್ಷ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 100 ಜನ್ಮಗಳು 14 ವರ್ಷ ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಜನ್ಮಗಳು आमगे कितले जन्म म्हण पळया म्हणटना 3 लक्ष 3.5 लक्ष 4 लक्ष 5 लक्ष वर्साक 3.5 लक्ष चिल्लरे प्राय वाडता तितली जन्म घेऊ का आमी 100 इलेकार त्या देखून सांगचें कोटी जन्मा भितर जावन जाल्या नंतर एक येवचो मनुष्य जन्म तसं जाल्यार 100 मनुष्य जन्मा भितर एक येवचो ब्राह्मण जन्म तसल ब्राह्मण जन्मांत कोटी जन्मानंतर येवची एक जन्म वैष्णव ब्राह्मण जावन आमी पुराय गौड सारस्वत ब्राह्मण आमी वैष्णव ब्राह्मण आमकां देव कुलदेव इत्यादी आमकां लागींच देवाक अशी हें करता म्हण आतां आमी ते कॉन्फिडन्सार आमी आमगेलें कसं की कोरका जाल्यार विसरचें कसं लायक म्हळ्यार इतलें कोटी जन्म जावन आमकां येयलां आमगेलें रुजत्व तसं एक संपादन जालां मुखा वयल जन्मूच आमकां ना जावच्याक सामर्थ्य आसा देवा लागीं डायरेक्ट आमकां मेळका जाल्यार मेळच्या पुरो तांगेली योग्यता अनुसार देवान घेवचें मुखा वयल जन्मा येतना ब्रह्मांतरी भितर गेलो ब्रह्माक रुजत्व मेळटा पुनः त्या जाग्यार कोण आसता रुद्रू हनुमंतो इत्यादी त्या जाग्याक मुखार ताणें ब्रह्म जावन येवचें हनुमंतान मुखावयले खंयची सृश्टीचे प्रारंभारी हनुमंत ब्रह्मस्थान अलंकृत करून येता त्या देखून पुरा जनाल मना भितर शरिरा भितर वायू रुपान करतना भितरी भायर वचून तो आमकां पुरा जना पळोवन घेता हें आत्मान कितलें सत्कर्म केलां हे आत्म कितले पापकर्म करता असल योग्य आत्म म्हळ्यार कसलो खंयची कुटुंबा भितर हो जन्म आयलो हें पुरा पळोवन घेता कोणाय कसलें कोणाक आनी सांगता म्हणना मनसा वायुरूपेण वायुरूपान करतनाच आमगेलें सुजें शरीर तसल ते रूपान असेल तसल प्राणदेव हांगा पुरा घर उड्डून एका कळ्यान अंतपुर पळयताची मंदोदरीले अंतपुराक प्रवेश केला मंदोदरी पळयता हिच्या पुरो सीतादेवी म्हणून लागता पळयतना अत्यंत सुंदर जाल्यार निदल पेटा ती कसलें टेन्शनस म्हळ्यार बरी दिसना घडीना कुडगा आसा हांव पळयलें वय मना भितर म्हाका एक सीतादेवी ही आसच्या पुरो म्हूण दिसली वय जाल्यार हांव सीतादेवी कसलें पळयलां हांवें हांवें इतली तिका एक विश्रांत जावन तिणें तें पडका म्हणून जाल्यार कसलेंय तिका एक मना भितर तरी दुख्ख नानांतल्यान मात्र साध्य असल आमगेलें परमात्माक सोडून सीतादेवी रावच्या साध्य आसा तशें देखून ही न्हय म्हळ्यार तसो निर्णय घेता तशी मुखारी रावणाक पळयता रावण एक मांजा न्हिदला पयर सांगल्या वरीची विशेष जावन आशिल्लें तसलें व्हड तांदळां मोठीशी तशींची उडदां मोठीशी माती दिसता खंय आजान बाहू राबला वंदे मागत पुरा रबल्याची थंय पुराय तंतय गान जाता तशींची तांगेलें कोरका जाल्यार पुराय आतां पुराय पळया कितले जाण पळयलां मोबायलार दवरचें आनी तांतू भितर कसकसां घालका जाल्यार घालचें आनी अर्द्यार दोन थंय ताणें न्हिदोवचें हें पुरो रावणान शिकयलें रावणान न्हिदतना तागेलें सुत्त पुराय केलो जाणांनी TV ऑन करून न्हिदोवचें आसा बंद करूंक विसरता थंय न्हीद पडटा तशी रावणान पळयलें न्हीद ती हांगा लागीं पुराय एकडच्यान तेकडच्यान पुराय एकली वीण दवरून बसल्या एकली इन्स्ट्रुमेंटल संगीत दवरून बसल्या त्या पुरा जाणां 8-10 जाणांनी बसून संगीत आनी सांगतना तांतू भितर लायक करून मलेर न्हिदता तो हें पुराय पळयत वयर म्हाका आजेरी सान स्वरुपा राबलां अशी हांव सांगचें न्हय हांव मोबायल म्हूण हांवें दाखयलें मात्र तुमकां कशें आसच्या पुरो म्हूण कल्पना करची तर जावं
तसं मात्र आत पळयात पुरा कडेन तसं नाहीची 2-2.5 घंटे 3 घंटे आमकां पळयतना कळटा ऑनलायन म्हूण आसता तांणी ताजेर आसाची म्हणून तांणी न्हिदून आसाची अशी असल एक विशयारी हे रावणाले अंतःपुर वीक्षण जाली तशींच लागीं पुष्पक विमान पळयता भारी चंद पुष्पक विमानाचें वर्णन अत्यंत सुंदर जावन आशिल्लें तागेलें तें अंत भितर ताणें पळयलें तशींच प्रत्येक जावन आशिल्ल्या जेरी तागेलें तें मोती रत्न इत्यादी कसलें दिव्य सौंदर्य म्हळ्यार आवश्यकता ना काय मंदोदरी पळयतना तसाल एक सौंदर्य परमात्मा लागीं मेळ्ळलें त्या वेळाचेर मना भितर लागले कुडले हीची सीता देवी आसच्या पुरवे म्हूण सांगतना मना भितर जाले कुडले शिक्षक घेवका न्हू हांवें शिक्षक करून घेवका मांगडांक आनी एक कसं न्हय म्हळ्यार तांकां एक संतोश जाल्यार इनांचें दुख्ख जाल्यार इनांचें आनी कसां करचें बाबतांनी त्या देखून तागेलें बाल धरलें खंय गट्टी धरून एक चाबलो खंय कळ्ळें आनी कोणें विंगडान बाल धरून मार वचवा ताका आनी एक दोनी थंय बैसील कडेनाची एक चुकून एक हें म्हणटाच ताणें एक लंगन म्हूण सांगल्या वरीचें तसले एक नांचे संतोशार म्हूण जाल्यार दुख्खाक बॉडीक पनिशमेंट म्हणचें पनिशमेंट देवा लागीं कशी करचें म्हूण सांगल्यार गालीन लोटांगण वंदीन चरण आमी सांगताच लोटांगण म्हळ्यार मडस्थान म्हूण अर्थ लोटांगणां उडयलो म्हूण न्हय आमी देवा सर्वस्व म्हगेलें शरीर हांव तुका शरण आयला रे तशें करून म्हगेलें शरीर परिशुद्ध जावका खंयचेय कणांत मनान त्रिकर्ण शुद्ध जावन हांव तुका आराधन करता म्हगेलें एक कसलेय असल्यार दोश दूर कर देवा म्हाका चांग आरोग्य दी चांग विचार दी हाजे खातीर जावन तें लोटांगण म्हूण करचें तशी जी म्हगेल्या मना भितर असल विचार आयलो तेवें सीता देवी उडगासान हांव कसं कितें करता ही आसच्या पुरवें म्हळ्यार आयलो म्हळ्यार खातीर स्व जावन ताणें जावन ताणें ताका शिक्षा करून घेतली खंय कशें जालें लोटांगण घाल 3 लोटांगण खंयच्या काही प्रदक्षिण घाललें न्हय राबेल कडेन तो अशी उड्डून की हें तें पुरें कोर न्हू माती मुळां घाल न्हू तशें वयल्यान पास हें कोर बल्ला चाब्बू न्हू ताणें तांगेली एक चर्य म्हणटात ताका मात त्या कसलें विचार म्हणून जाल्यार बोडयता हें केलें नावें गांडिलें हाडून हात घालून करपिलें नावें कसलें एक सोदिल्या वरें केलें हें पुराय कपिचर्या म्हणून तांणी कसं कितें करता म्हणून आमी सगळ्यो दिवस आमी करपुजे आनी बसल्यार की डेंड्रफ की कसं की जेन्ना दिसता मागीर म्हणून सांगची उलवल तांगेली ती चर्या ताका कसलें करुना अशी ताणें तागेलें पनिशमेंट केल्या वरें केलें थंय देखून तितली मात्र न्हय एक निद्दलेले परस्त्रीक हांव पळोवत तसलें ब्रह्मचार्यां परस्त्रीक हांव पळोवका जाल्यार स्थिती म्हाका देवान दिली मेगेलांत भितर इतर बायलांक निद्दलेल्या वेळाचेर पळोवका जाल्यार परिस्थिती म्हाका आयली असल विचारूय हनुमंतान मना वेला म्हणटान पळया तो शास्त्रांत भितर कितले मटाक परफेक्शन तागेलें आशिल्लें म्हूण प्राणी म्हूण सांगून खंयचे एक अंत भितर अंतपुरांत वचून हांव चमकला थंय बामूण बायल आशिल्लीची राक्षस ते जाल्यार हांव थंय पळयलां म्हूण तसले भावनेचेर ना कसल ताण पळोवच्या नजे जाल्यार पळयलां तसले वेळाचेर ताका विशेष जावन आशिल्लें ताणें तागेलें परिश्रम व्यर्थ जावच्या नजे म्हणून एक उद्देशान ते पापाक तक्षण प्रायश्चित जावका म्हणून कितें जावन तें प्रायश्चित केलां संध्यावंदने भितर येता हातां भितर उद्दात व्हरून संधी करतना सांगताची संधी करतना कसां म्हणटाची म्हळ्यार संधी केली रे तुवें वय बट मामा हांव गायत्री जप करता म्हण केवल गायत्री जप करून फल ना संध्यावंदन म्हळ्यार परफेक्ट जावका परिपूर्ण जावका हांव एक नांव नायल कुडले 10-15 गायत्री मंत्र म्हणटा बट माम पावना गायत्री मंत्र म्हणचे खातीर मान न्हय संध्यावंदने भितर विशेष देवा हांव तुका प्रीती कर देवा तुगेली प्रीती म्हाका दी म्हूण मागचें तदनंतर तें तागेलें आमगेलें पाप निवृत्ती जावचे खातीर मागू आसा अस्ताभ्याम पद्भ्याम
उदरेण शिस्ना रात्रिस्तदवलंबतु यत्किंच दुरितं मयि इदमहं माम अमृतो योनो सूर्ये ज्योतिषी जुहोमि स्वाहा. अस्ताभ्या मिगल हातान मिगल पायान मिगल सगळे शरीरान उदरान मिगले लिंग इत्यादिक अवयवान रात्री देखून सकाळीपर्यंत तशींची सकाळची संधी करतना सांगचे तसं नाही. तशींची दनपारा संधी करतना सकाळ देखून दनपारपर्यंत सांजे संधी करतना दनपार देखून सांजेपर्यंत एर्दुसा सकाळी पुढे दिवस सांजे वेळ देखून एर्दुसू सकाळीपर्यंत केलेले हातान पायान त्या पुरा पाप निवृत्ती करी म्हण त्यातनं पाप निवृत्ती करची आणि परिशुद्ध करची. त्या देखून तुमकां सांगेल करोना वेळार पुराच्यान ताता वेळा हात धुया ताता वेळा हात धुया म्हण हात धुया म्हळ्यार तितली मान नाही म्हळ्यार परिशुद्ध जावं का हात परिशुद्ध जावं का पाय परिशुद्ध जावं का दोळे कान परिशुद्ध जावं का जेवणा बसतना हात धुवका सुरेख पाय धुवका आर्द्रवा म्हणून सांगला तोंड वल्लें करका घोट भरून घेवका हें पूर करून जाल्या नंतर मागीर देवा जेवणा बस. तसं नाही आर्द्र वजात तरी आर्द्र म्हळ्यार वल्ली जावन जाल्या नंतर तुम्ही घेतील आहार योग्य जावन. आता तशी नाही. आता एक मनीस हात धुवच्या वतल उणें खातलो पितलो हे ते पुरे कोणगी जो आसाची शीता वचे लायनार हे म्हणे पायपा लायन आसा एकूळ हात धुवन बसून जेवणा वचना. हात धुवका घरां भितरी पाय इत्यादी धुवून नसुका जेवणा बसतना घालून शर्ट इत्यादी काडका वस्त्र हे ते पुरे काडका. संस्कृती प्रकार जाल तितलें आमी नेलार बसून जेव नेलार बसून जेवल्यार खंयची आधार तेजे देखून आमगेले सांगचे तशें जाल्यार पुरे चक्र जागर जावन आसता काय राबून तुमी जेवले वयर देखून उद्दा गेले सीदा भितर गेले कांय उपयोग ना. ते देखून चित्रावतनी दितना हे बोट इत्यादी पन्नाल्याक दवरून ताका चित्रावत दिवची. रिंग फिंगराक मस्त मोल आसता. आमी सगळेंच हृदयाचें एक नराच कनेक्शन डायरेक्ट आसूची विंगड खंयचे बोटाक येना रिंग फिंगरा मात. ते देखून थंय बेगीन वचची तें एक कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन म्हळ्यार वरीच. ते देखून ब्लड टेस्ट आनी करतना पळया खंयचे बोटाची काणाची रिंग फिंगराक दोन काडटनी एक रगत काडची. डॉक्टरांक आनी गोत आसता थंय देखून काडचें म्हूण कशें जाल्यार काडचें थंय देखून म्हणालें एक विशय गोतना आमगे शास्त्र सांगता ताका त्या देखून ताका रिंग फिंगर केलें. अशी प्रति एक शरिरांतू आमी आमगेले पाप तत्ता वेळ कळवून घेवता जाल्यार खंयचे की संस्कार आसा तो तस देखून प्राणदेव खंयचे कारणाकय तागेले पाप जावच्या सोणी ते वेळाचेर ताणें कशें केलें लोटांगण म्हणटात तें करच्या प्रारंभ केलें बल्ला चापचें असल पुरें केलें. तशींच कृष्ण कथे भितर जाता भागवतांत येतना कृष्णान एक राक्षसा मारले कुडले आवस बापसून दिसचें हें चेडू पाप भारी कश्टार पडलें हें तशें करून हे चेडा दृश्ट्याच्या पुरो हे चेडा दृश्टी काडया म्हणचें ते चेडा गट्टी ओटून व्हरून दवरचो आनी तागेले पुराय घालून ड्रेसांनी काडच्यो ताका नागडो करच्यो आनी गायची खंयची लागीं बनू तांणी एक गायचें बल्ला गोंड्यान त्या चेडा तीन पण सुत्तू काडलो आनी कसो दोश आसल्यार वचो म्हूण थंय आशिल्ले पंचगव्य दूद की दही की तूप की गोमूत्र तशींच गोमयान ताका लाय करून हाडोवचो. ताका हे बारीक उशी कृष्णाक हें पुरो म्हाका तेलेकार जाता न्हू म्हूण तशी पूतना संवार जेवो ना खंयची कला पुरो संवार गेले खंयचे खंयचे राक्षसांक इत्यादिकां पुरो जन मरल तशी आखे कोडके व्हरून असेल पुरो नाण आनी तांणी पुराक वागोन घालच्यो. एक देवा मिगेल चेडा संरक्षण करी तोचे जगत ते रक्षण करतलो तागेल कितें मारचें म्हळ्यार तसले एक भ्रांती त्या काळांत पुरो जन आसता. तशी एकक पाप एकक दोष एकक राक्षसा मारतना आगेल मना भितर रामचंद्र देवूची रामकार्य सिद्ध रामाल कार्या खातीर जावन हांव आयला
असलं एक धड जावन आशिल्लो तसलो विश्वासू प्राणदेवालो तेच वेळार ताका खंयची की विष्णू भक्ती आशिल्लो थंय विशेष जावन विभीषणाने एक अंतपुर प्रवेश करून पळयता. भीषण म्हळ्यार अत्यंत कसलें पौरुशयुक्त जावन आशिल्लो म्हूण खंयचेय कार्यक्रमाक कसलेंय जाल्यार एक भद्रतो खंयचेय वेळाचेर तागेले उणापण नातिल्लो तो म्हणत प्रपर उप वी म्हळ्यार एक उपसर्ग तसो करून ताका विभीषण म्हूण नांव म्हळ्यार विशेश जावन भद्र आशिल्लो म्हळ्यार खंयची जबाबदारी कोण काण घेवका त्या मनशाक तागेली ती जबाबदारी आसुका. रामचंद्रान पळयतना मुखार ही लंक कोणाला हातान दिवका हे सगळी लंका अशी सोडूं येतवय तशें करून ताका एक समर्थ रायक कोण म्हूण नाकवय अशी विभीषण म्हळ्यार मुखावेले सर्व प्रकाराचे भद्र जावन राज्य आडळत करच्या योग्य आशिल्लो म्हूण तशें करून तागेल्या नांवान तूं विभीषण त्या देखून आमी नरसिंहदेवाक उडगास करतना सांगचें उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतं सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम भीषणम म्हणून सांगून नांव येता पळय तें म्हळ्यार खंयचेय काळा जाल्यार ते कडचे नृसिंहम म्हळ्यार मनुश्याकय मान्य प्राणी वर्गांकय ओट्ट आशिल्ली देखून तो नृसिंह. हांगा भीषण म्हळ्यार सर्व पंचभूतात्मक शरीर घेवन आशिल्लें प्राणी वर्गांक पशु वर्गांक पुराय जाणांकय तें सगळेंच आडलित करच्या समर्थ म्हळ्यार एक नांव घेवनूच विभीषण येयला. तशी विभीषणाने पुरो तागेलें खंयची घर इत्यादी पळयता केन्नाय निरंतर थंय चोलका जाल्यार भगवत पूजन भगवत सेवा इत्यादी जाल्ली पळयली ताणें भारी ताका संतोश जालें. तशींच थंय देखून जाल्यार सीता हांगा खंय ताका मेळ्ळी जाल्यार सीते सोदून वचूका संपादे उडगास येता. ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡರು ಪರಾಂಬರಿಸಿನೋರಬೇಕು ತಾಣ ಸಂಗಿಲ್ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಣೆ ಸಂಗಿಲ್ कसले विशय ಅಂತ पुरांग कचकशाचा म्हणून थंय वर्णन केल्या ताणें तांतू खंयचेय चुकी जायनी पुरे मेळ्ळा म्हाका म्हणटना ताणें संगील सीता देव्यांक खंय आसूका तशें करून सीते सोदुया म्हणून सांगून त्या वेळाचेर सीता देवीक तागेले अंत भितर सोदूचो प्रारंभ करता. मना भितर ताका जटायून युध्द केलें तशेंच संपादीन तें सांगलें आपूण वेल्ला म्हूण सांगलां. जटायू वरीची वाटेर हाका कोण कोणें सीतादेवी संरक्षण करची खातीर चांग लोक नांचे आशिल्ले आशिल्लेच आमकां कळलें जटायून तारे वेल्ला म्हूण कळलें युध्द केलां म्हूण कळ्ळां. तदनंतर आशिल्लें कोणेंय बोरतना ताणी ही नाक्का एक घेवन आनी हें करून गोंदळ घेवच नाका म्हूण सांगून तागेले मना वयर कसलेय परिणाम जावन ताका ती काण जेवो समुद्रा जेवो उडयली की हाणें असल विचारू हनुमंता मना येत खंय हांगा हांव सोदीत हांगा मेळ्ळी पक्कानी ताणें एस्केप जावचे खातीर तुगेले खातीर गोंदळ कसो लायका म्हूण विज्ञा काण ती खातीर सोडली की ताणें जेवो सीता देवी तागेल्या हातान दुखून निसरून जेवो पळोवन गेली की अशी पुराय नाना विचारान करता ताका मना येवचें जालें ना. रामचंद्र येनी म्हूण सांगून तिणें तरी प्राणत्याग करून त्या वेळाचेर कसलेय अवघड जावचें आशिल्लें जाल्लें की अशी पुराय मनांत येताना मना भितर मनांत लेखता रामचंद्रान पेटयला म्हाका तशें करून खंडीत मेळटा म्हळ्यार एक धैर्य घेता आनी तातूंत भितर कर्ण कठोर जावन आशिल्लें आयकुच्या नज जालेलें एक थंय केलो वातावरणाचें पद्य की हें तें पुराय आयकत खंय नाना नमुन्याचे वाद्य घोश इत्यादी तें म्हाका दिसचें केलो बंद पळया केन्नाय वकायलो शिरणा साहेबा हाजे कसो गेक नमुन्याचे विकार जावन रडता तशें कसो गेक चडूं नासच्या पुरो तसो गेक साजीक म्हूण आमकां एक संकेत जायना तशींच हनुमंताकय ते राक्षस बैल मनशांनी बॉब मारलेली हें तें पुराय ताका दिसूं आयलें. ते मान्य बाबा भरत शत्रुघ्न
आनी तांगेल चिरडू सर्व पुराई कसलय न्ही कसलय अवघडाक कारणीभूत जावच्या पुरो म्हणले एक भावना ताका दिसली. तशी दिसता आतां हांव तरी सीता मातशी चमकलो म्हाका मेळ्ळी म्हूण सांगलें. हांगा रामू तागेलो प्राण त्याग करतलो, लक्ष्मण मरतलो, भरत शत्रुघ्न तांणी मरताची प्रिती दवरलेलें. तशींच कौसल्या, सुमित्रा, कैकेयी आनी जाल्यार आमगेलें सुन्ने बदल हें म्हूण सांगून आमी अशी करून जाल्ली न्हू म्हूण प्रती एकळे तांगेले मना भितर विचार करून तांणी तांगेलें तरी हें जाल्यार हाका पुरो कारणीभूत हांव जाता न्हू. तशें करून देवा असल विचार म्हाका हाडूं का, हांव येयलें कार्य म्हगेलें जावचें तशें जावं का म्हूण सांगून तो पुनः देवाला प्रार्थना करता. नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय दिव्ये च तस्मै जनकात्मजायै. ताणें प्रार्थना करची, हे रामा, हे लक्ष्मणा, हे जनकनंदिने, तुम सर्व हांगा हांव प्रार्थना करता. नमोस्तु रुद्रेंद्र यमानिलेभ्यो, नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः. तसं न्हू चंद्र अर्क म्हळ्यार सूर्य, मरुद्गणाक, रुद्राक, इंद्राक, ब्रह्माक, वरुणाक, वायूक अशें पुराय नमोस्तु देवी महालक्ष्मीक पुरो करून उडगास करून प्रार्थना करता. ते देखून खंयची दोश इत्यादीक आसल्यार सर्व दोश निवृत्ती जावका, चांग आमकां आरोग्य मेळका म्हणलें तरी जावन देवान नामत्रय जप म्हूण सांगलां. अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः. एक येदनाय म्हणटा अच्युतानंत गोविंद, अच्युतानंत गोविंद, अच्युतानंत गोविंद हें नामस्मरण करक. मध्वाचार्य सांगता निद्दलेल्यांनी उश्या मात्याशिल्लें काडटनाची केशवम केशवाल उडगास करून आमी उठाका. तशींच परां जन्म घालतना वामनाल उडगास करून यज्ञोपवीत धारण करका. ते दिवस प्रार्थना करूं आसा 10 पंत यमालय मागच्यास. यमोनि हंता पितृधर्मराजो वैवस्वतो दंडधरश्च कालः भूतादिपो दत्तकृतानुसारी कृतांत एतद् दशभिर्जपंथी. यमतु हंतगतु नियम सुट्टू गेले. नियम म्हळ्यार कशें जालें विशेष जावन आमगेले नियम ना म्हणून जाल्यार यम आमगेले लागी येता. डॉक्टर्स गेल्यार सांगताचे बट माम तुमी सकाळीं अमके कितले घंट्याक तुमगेलें हें जालें कुल्ले मात्र घेया, दनपार घेया, रात्री घेया, अमकें फूड घेवका, टायमार फूड घेवका, अमकें अशी आहार विहारा भितर आचार विचारा भितर तुमी हें लिमीट केल्यार तुमी चांग आरोग्य जाता. इतली चमकया, इतली उद्दा पिया, अमके अमके आहार अशी खावका म्हणून तो तांणी सांगचे कसलो नियम सांगचो. ते नियमबद्ध जावन आसा म्हणून जाल्यार मात्र तुमगेलें आरोग्य मेळ्ळें म्हूण. कोण तरी ते नियमाक सोण वता तागेलें अनारोग्य ताका ताणें आपोवन घेतलें म्हणल्यार टायमार घेवका जाल्यार मात्र घेनी, कसल खावका त्या वेळार खायना अशें एक चांगस म्हणून 1-2 चेड खाल्ले असन पुराय एक नियमाक. तशें यमनियमादी खंयचे नियम इत्यादी कसं ते प्रसन्न जावन आशिल्ले तशी हो देवाला प्रार्थना करता. अशी त्या कालाक फाल्गुण शुद्ध त्रयोदशी पावल्या. तशींच एक 2 दिवसान फाल्गुण पौर्णमी इत्यादी घेवचे कालाक सुंदर वनाचें अन्वेषण जाल्या. भारी चंद वन नाना नमुन्याचे थंय कसलेंय विंगड कसलेंय फल फूल थंय ना म्हूण सांगूना. तसल पुराय अत्यंत सुंदर वन इत्यादी पळयता. तसल ते अशोक वन. थंय एक बायल मनशी एक रुखाल्या मुळां बसल्या. तिची सीतादेवी म्हूण कळटा. तसल ते सीतादेवी तरी आयला म्हूण कळका नवें. वयर वचून बैसून रामकथ सांगता. तिणें पळयलें रामकथ सांगतना येद्रा येवन उड्डून बैसून रामकथ सांगता. तिणें लेखलें हें राक्षस जालें माया, म्हाका कसं की गोंदलाचे खातीर आयलां हें उलयना तो बेस्त. तिका तें अशोक वनाला येयले वेळार रावणान येवचें, तागेले परिवाराक घेवन येवचें आनी सांगचें पळय तुका वर तूं मेगेल जा, तुका सर्वस्व दिवका म्हणाली इच्छा मेगेली आसा, सर्व सूख तुका मेळटा, तूं मेगेल जाल्यार जालें.
अशें केन्नाय बाद दिवचे तिका लागीं 4-5 जाणां काही राक्षसींक सोडल्या तिगेले सहचर काम करच्याक तांणी जाल्यारय तिका मानसीक पीड दिवची जाल्यार तांतूं त्रिजटा म्हूण एकली आशिल्ली तिका 3 जटा बंदितान तिणें सीतादेवील काम न्ही तें पुराय करून तेगेलें तें पुराय करतना तिका इदेंच एक मन करगत आशिल्लें राक्षस वय जाल्यार तिणें सांगची की तुका तुगेलो रामचंद्रा वयर विश्वास आसा वय तुका तुगेल्या देरा वयर विश्वास आसा रामचंद्रा वयर सीता मस्त विश्वास ना तुका आसा कांय भिव नका तो येवन तुका आपोवन व्हरतलो धैर्य घे इतली मान सांग तिणें तुगेलो बामणू तो ताणें तुगेले वयर प्रिती दवरल्या वय म्हणून जाल्यार तो खंडीत तुका आपोवन व्हरूं येता इतली मात्र तुलें मागीर वयलें रावणा तो मारच्या पुरो ना रावणाले अशी लढाय जातली तो वांचून वतलो तुका घेवन वतलो ना तुका पळोवच्या खातीर तो मेळता खंडीत आमगेले परमात्मो कोणेय खंयचेय जिविता भितर ताका उपकार केला म्हण जाल्यार तो उपकार दवरूंक येना रामचंद्रान हें तें तशें विशेश जावन आशिल्लें तसलें उपकार केले तिणें कसलें केन्नाय कश्टार आशिल्ल्या वेळार मानसीक धैर्य दिवचें ताजें तितलो व्हड उपकार ना नंत वयलें रामाल नंत वयलो अवतार येयलो कृष्णालो तशी जी कृष्णालें अवतार म्हळ्यार हिची वेदव्यासाल इत्यादीक अवतार म्हणून सांगून लिखूय तुमी ते पुराय अवतारा भितर देवान मत्यार एक बांदून घेतिल्लो पळय कृष्णाक 3 जटा 3 जटा कृष्णाक उडोवपाक कृष्णा पळया 3 जट बांदल्या इतिहास कसल्याक ते 3 जटे उडकास कारण ताणें तें बांदून घेतल्या आमगेले वेदव्यासाकय पळया मत्यार घालतना शाण 2 गाल मध्य कोणी येवन वयर रब्बून 3 जट ताणें बांदल्या पळया तोच न्हू कृष्णद्वय पाय न्हू तोची कृष्ण अशी कोणकी ताका एक उपकार केला ते उपकाराक ताका दिवका जाल्यार गौरव स्थान इत्यादीक परमात्मान दिला तशी दीर्घनासा लागीं दिगीचे नांक खंय एक कर्णा एकू कान दोनी कान ना अशी एक वेणी एकी पंथी तशी जी श्रृंग येद्राक एक शिंग खंय 2 शिंग अशी पुराय तंगेल राक्षसाल वर्णन देतना तांतू स्पेशलायज कशी म्हण तें पुराय तूं सांगलां खंय नेपाळाक आनी ते कडेन वचून चिनाच्या सांगनी चिनाच्या सांगल्यार एकल्याक पुरो जन बापूसूय एकल्याक पुतूय एकल्याक जामय एकल्याक पुरो जनाल एकल्याक दोळे कान नाक कशें सांगचें म्हणून कळना पळया तुमी तांगेले पोटां भितर चडून करूं जायना हें तस न्हय हांगा कोण कोण कसकसलें म्हळें तांगेलें मुखवृत्तार हिची तांगेलें तशें विशेश जावन आशिल्लें तागेलें रोमजंगा हात पाय इत्यादीक भरपूर रोमसच अशी पुराय राक्षसांक तांगेलें शरीर सौष्ठव इत्यादीक पूण आयडेंटिफाय केलां आनी पुराय जनान बाद दिल्या ती हें करता आसा त्या वेळार तागेलें कसो म्हूण एक कोळका म्हणलें कितें जावन तो घेता तिगेल्याक हे नमस्कार करता तिगेल्याक सांगता पळय हांव रामचंद्राल दास तुमची सीतादेव म्हूण लेखलां हांवें खरेंच तेन्ना तिका तें मात्यान तूं मना भितर वता आनी रामचंद्रान दिलें तसलें मुद्रिका तिका दिता ती तिगेलें तें हें घेता अशी प्रकरण तें कंप्लीट जावन भारीक संतोश जाल्या वेळाचेर सगळींची वन ध्वंस करता हांव आयिल्लो कसो म्हूण कळका म्हगेलें काम जावं का तशी जाल तितले वगी हांगा देखून धांवचे काय सोकन म्हणटात आयिल्लें काम सीतादेव हांगास म्हूण गॅरंटी कळ्ळी आतां कसलें कोरका ना हांवें तेन्ना वन स्वल्प वन ध्वंस जाले फुडले रावणाक पावलें रावण अशेंच जालना तशें करून तुगेलें अंत भितरय कोणकी एक मंगड रिगला त्या मंगडान नकण्यातील गोमतोळ केला हांगा
अशी राक्षसान ते मंगळा धरून व्हरचें येदरावर राबोवचें थंय त्या वेळाचेर तांकां युध्द जावचें कडेक हे मंकडाक एक व्हडी शिक्षा दिवची म्हूण सांगून रावणा येदरा बांदून गेला तो तागेलो बल्ला गोंडो गांठ करून थंय वयर बसता त्या वेळार ताका मारूं येतना विभीषण सांगता राम तो राजदूत आमी कोण आमी ताका मारचे सम न्हय एक मर्याद म्हूण आसा गौरव म्हूण आसा त्या प्रकार ताका तूं मारच्या न्हय शिक्षा दी तुगेलो अधिकार आसा तशें करून तांकां खंयची विंगड रायला देखून तो आयिलो ताका तूं एक खंयचेय रुपान करतना ताका शिक्षा दिवन पेटोवची ती योग्य म्हणटा तशी तागेल्या बल्ल्या गोंड्याक पुरा हाडून अवंगल्या हाडून सुत्ता हाडून तेला बोटोन हें करून ताका उजी दिताची समग्र लंक दहन करता थंय देखून तागेलो बल्ला गुंडा हाडून समुद्रा भितर हें करता तशींच थंय आशिल्लें अर्ध राक्षसांक मारता वरलेलो राक्षस पुराय गेलो वटू युध्दा भितर येताची तांकांय दीस मानू 30 देखून 40% राक्षस मारा गेल्या जाता स्वल्प दवरल्याच्याणे कसले का रामचंद्रान येवका वरलेल्यांक थंयची कवचां मेळका म्हळ्यार बरीची थंय देखून तेगेले भायर सोडून येवताणें तशी त्रिजटा म्हणली ती विभीषणाली धू जावन आशिल्ली तशें करून तिका मस्त एक मना भितरी परमात्माले एक गुणगान इत्यादी केवच्याक तिगेलें कारणीभूत जालें तशें एक दिवस ती त्रिजटा एक सांगता गई पळय म्हाका विशेश जावन एक हाजें स्वप्न पडलां स्वप्न कशें सांगूं तसो रावणाक आनी कुंभकर्णाक हाजे तेल पुसून घेवन येता आशिल्लीच ते म्हगेले दोग जन अन्नाल भावंडाक तेल पुसून हाडलेलें म्हाका दिसलां तशें करून खंडीत तुका सांगता रामचंद्र येवन तुका कापोवन व्हरता हांकां दोग जाणांक मारता खंडीत स्वप्ना व्रतांत थंय सांगलें तिणें तशें करून परमात्माक अत्यंत प्रितीत जालें तेन्ना सीतेलें दुख्ख सर्व निवार जावच्याक तिका एक मना भितर तिका धैर्य येयलें ते मान्य रावणान तेल पुसून आसा तांबडी वस्त्र धारण केलां करवीर पुष्पमाला धारण केल्या ते मान्य नेलाचेरी तो बैसून आशिल्लो सर्वस्व कळोवन घे तर भुंयचेर येवं पडचें तशी हें पुरे दृश्टांत ती सांगता रावणाला एक योग्यता कसली म्हळ्यार प्रति नवग्रहाक ताणें बंधन करून तांगेल सिंहासन म्हळ्यार बरी तागेल सिंहासना मुळांत ताणें घालून ताजे वयर तो राबिलो त्या वेळार रावण निमगेत खंय तांगेले पाटीर पांय दवरल्या बरें तुमकां सांगलें निमगोचें आसल्यार निमया म्हूण नवग्रहाक तेन्ना तांतूंत शेणी म्हणाल खंय पण मेगेल अन्ना तूं उमती गेला थंय म्हाका एक उमतीनी तो ज्या बारीक कश्ट देता आस तेचो करून म्हाका एक उदार घालला इतू म्हूण त्याच म्हणाल काय एक उदार घालू कसो आसा हांगाची न्हू तशें करून उदार घालया म्हूण सांगून एक शनीक मात्र ताणें थंय उदार घालून जोडलो शनी कुशी गेली कसो लाग शनीली दृश्टी वायट शनीन ताका पळोवच्या सुरू केलो रावणाल ग्राचार भुरच्या सुरू जालें केन्ना जावं का म्हूण तशी रावणान चिकेची फ्रीजल मुळकुळ गेले हें केलें कुडले आगेले दोनी हात खंयचे कितें आसा ते लागीं राशीर व्हरून लागोवच्याक प्रयत्न करता अरे जन्माष्टम वेगाहा जन्मारी अष्टमारी वेयेरी मस्त वायट करचें तशें करून रावणान कशें केलें हें पुराय ग्रहांक तांडून 11 राशीर बसयलेले सर्वे ग्रहा शुभ एकादश स्थानफला भवन्तु म्हण पुराय जनांनी रावणाली 11 स्थानारी पुराय रवी चंद्रू कुजू बुधू गुरु शुक्रू शनी राहू केतू पुरा भेटलेच कडेकाण कशें करचें आख्खें कसलें वेवस्थ करका न्हू म्हण 11 राशीर बैशिल्लो तसले शनीन तागेलो वगूर एक 10 वात काडून 12 राशीर घालच्याक प्रयत्न केलो एकडच्यान एक हात प्रवेश केलो
जन्माष्टम वेगाः जन्मारी अष्टमारी वेरी हे 7.5 वर्ष अजूच अत्यंत बाद जावच आता पुरा सांगताची द्वादशारी जन्मारी द्वितीयारी हे 7.5 चतुर्थ पंचमारी पंचमाशनी अष्टमारेतन अष्टमाशनी अशी पुरा सांगला याला रे प्रखर वाईट केदना म्हळ्यार एक जन्मार सुगा एक अष्टमार सुगा एक वेर सुगा अशी अड्डेस वेळाचे रे शनीले बादसचे याला रे नित्य संध्यावंदन करताची विष्णू सहस्रनाम म्हणताची रामरक्ष म्हणताची तेमाने बायल मनशांनी कृष्ण जपू इत्यादी करता रे शनील खंयचे वेळाचेरी बाधा येना अशी रामायणांत भारी संतोशार्थीन कोण भायर सून येता आनी मुखारी हांगा येवन पावलो म्हळ्यार तितले बगी हांवें धांवूंक म्हळ्यार 7:30 जाले तशी वचून पाविल वेळाचेर वृत्तांत दिता कशी वचचें म्हळ्यार एक विशय जालो हांगा देखून निर्णय करताची पुरो जनांनी लंकेक आमगेलें सैन्य घेवन वचूं का त्या वेळाचेर समुद्रा मुखांतर वचूं का जाल्यार तसली वाट काड का त्या वेळार खंयची खंयची पातोर काळ्यार समुद्रा भितर पडता शिवाय भायर या तसल वेळाचेर कशें केलें समुद्र रायाक बिवोच खातीर जावन ताणें रामबाण काडलो हे वरुणा अशें आमकां लंके वचे खातीर जावन आमगेलें एक ब्रिज निर्माण करूं आसा तशें करून तूं सोडका ताण येवन नमस्कार करून ताजे वयल्यान सोडलें पुराय रामचंद्रान श्रीराम म्हूण सांगून बरोवन फातोर इत्यादी घालच्यो तेन्ना ती चान्नी येता ताजी सर्वीस कशें कोरका सेव करचें रेंव इत्यादी तांत घालता अशी धनुश्कोटी संको निर्माण जाला ताजे वयल्यान श्रीराम जय राम म्हण ताजी सगळीची 71,000 चिल्लरे मंगळाचें सैन्य लंकाक प्रवेश करता लंका भितर युद्ध जाता त्या वेळाचेर थंय अंगदादी एकडच्यान सुग्रीवान ऑर्डर दिवच्या सुग्रीव बल ते देखून म्हाजी केस पळय सुग्रीवाज्ञे एक मनशान खंयची काला जाल्यार चुकच्या ना तशें करून पळय हांगा एक सुग्रीवाज्ञा आयल्यात तशें करून बगी कैद करच्या केस कसं जालें म्हळ्यार तुमगेले करले की वचून पावका न्हू तशें करून तशें वाटेर येतना टू व्हिलर ते पळय कोणी दवरून तुमकां राबोवचें ना तसं सुग्रीवाज्ञ म्हण सुग्रीवाज्ञा केल्या अमके प्रकार आमगेले कर्तव्य जावं का रामचंद्राली धर्मपत्नी सीतादेवीक वेलल तसल रावणाक तशींच कुंभकर्णाक आनी तागेले पुरो राक्षसांक पुरो जाणां मारपूस युद्ध भारी वैभवारी भारी हजेरी एक हें म्हणटाच ते हजेरी चमकलां फुडें मस्त वर्स मक्षी उडगास येता आमगेले एक समाज मंगळूरा भितर एकत्रीत जालेलें महालसा नारायणी देवस्थान मार्दोलांतू देवालयाक आरती पूजन इत्यादी जायनाशी एक लॉक म्हणटाच बिगमुद्र जाली त्या वेळार हांगा माळशे देवस्थानान जायनी तेका लाग खंयचे रीती आमी असेतू हिमाचल पर्यंत म्हणून सांगताची तशी आसपासा भितर आशिल्ली पुराय माळशी कुळावी एकट्ट जावन मंगळूर देवस्थाना भितर रात्री मिटींग महायोग खंयचेय कारणांतर जाल्यार आमगेलें माळशे देवळ थंय नको मुक्त जावन मेळका श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी प्रसाद दिला आमगेले समाजा देवळ खंयचेय कारणार आमगेल्या हातां भितर मेळत जावका आनी आमगेल्यान फाय सकाळ भितर देखून ताजी पूजन करची तसल प्रारंभ जावका म्हण फुडें पळया स्वाम्याला आदेश जाल्ला हें जाल्ला म्हण कुडले महायोगू राबताच त्या दिवसाक हांगा उण्यान उणें 600-700 जाण मेळ्ळे चरके पुरो यंग निर्मला उपेन कामत म्हूण आशिल्लो हांगा निर्मला ट्रॅवल्स म्हूण करून आशिल्लो ताणें त्या वेळार सांगलें कितली बस जाल्यार हांव देंवयता तशी हांगा देखून 25-30 बस इत्यादी पुराय जनाक गोंयांत घेवन त्या मार्दोलांत माळशे देवस्थानार राबोवन थंयची बिग मुद्रा ओपन करून त्या सायबिणीक तिगेली ती पूजना इत्यादी केलेलें तशी एक
ती नारायणी ही सीतादेवी, विंगड नाही, महालक्ष्मी ती. म्हणताना पळया तिक मुक्त करून घेऊन येऊच काहीतरी जाऊन बाहेर सरले म्हणताना एक अनुसंधान करू का आम्ही पळयला कशी म्हणून. तसल ती पावील ती महालक्ष्मी अशी मस्त ते कारणीभूत असं त्या देखून ते चेरडू वांचारक्यान त्या वेळा आर्थिक वेळेला लेखून ती आजी कोणच्याडी देवस्थाना येऊन बसल्या बारे संतोषार आमकां अनुग्रह करता म्हणून ताजी कधी गजाल्याक आमी गेल्या मलगड्यान त्या काला वचून ती गेल्या अनुग्रहाक विशेष पात्र जावन कसं केल्लें अशें पुरो विशय आसा. अशी सीतादेवी आपूण हाडची तरी जावन भायर सरल्याची सगळींची वानर सेन चमकला मध्य भितर गोत आसा. एक राम म्हणाले एक नाव पुरा जनान घाल पुराय पात्र पळोवन ताचे कडे रामान एक राम म्हणून बरयलें आनी काडलें. तो रामाल पात्र बुडलो, पुराय मांकडान हांसच्या सुरू केलें. आम्ही गेलो पात्र पावला, रामाल पात्र बुडला. तेन्ना हनुमंत सांगता काही तशें न्हय तें देवाल हातां भितर देखून तूं चुकल्यार चुकलोच. आमकां देवान धरलेलें कसं जालें म्हळ्यार तागेल नांवाचे बलान करतना राबलांच आमी. देखून ನೀನ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ಹಂಗ್ಯಾಕೋ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಬಲ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಶಿ ರಾಮ ಅಂತ भितरी राम 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 म्हणून सांगून घाला पातोरू. सगळी जंतू भितर सुदृढ सेतू निर्माण जाला. अशाण थंय वताची थंय राक्षसांक हांकां युध्द जाता. तशीच विशेष जावन लक्ष्मणाने थंय ताका तागेले वयरी विषप्रयोगाची जाता. लक्ष्मणाकय त्या वेळार शुश्रूश करची कितें संजीवनी पर्वत येवगा. त्या वेळाचेर संजीवनी पर्वत घेवन प्राणदेव येता, वखद दिता. तें पुराय सुमंत्र नामक रूपान करतना मेळका जाल्यार मेळ्ळें. तशींच थंय संवारू रावणाले पूतू मेघनाद आवटू युध्द जाता. तो सलवता तागेले पुराय इत्यादी कोण कोण आसाची त्या पुराय जनाक मारून कुंभकर्णा मारता. तशींच एकडच्यान मारता. एकूध्यासू हांगा आपासपुणा अयोध्ये पावका आनी सांगलां 14 वर्स मस्त हांव राखना म्हूण सांगलां भरतान. तशें देखून येयला. तशें देखून पुराय ते रावणाक इत्यादीक मारतना रावण आपूण सांगता तो राम पण रावणा हांव तुवें इतलें युध्द जालें आतां समज जाल्यार जा एक तुका ऑप्शन दी तपास. अशी समाधान भेद दंड ना म्हणत विचार करून यो. आजी तूं मेगला युद्धा चलवाला पायस काणी युद्धा येवका की नाका म्हणून विचार करून यो म्हण सांगून ते दिस सांजे मारना अशी रावणाक आपास पुन्हा ताणें गिरले पटेल तुगेले अंतपुरा वस पाय कसं म्हणून विचार करून यो. तुगेले बायल चरण वसाची ना तुगेले कोणके आसा तुगेले हित मित्र इत्यादी कसं तांणी कसलें सांगिल्लें तुका पिनर विचार येत म्हणून जाल्यार तूं कसं म्हणून पळय म्हणून सांगून रावणाक आपास पेटयला. अशी रावण चमकलो जाल्यार रात्र पाली न्हिद पळण्याका एका गेल्या मना भितर कशी हांवें पुन्हा ताका मारच्यो म्हणून इतलेंच मनांत. तशी कडेता जन्म मारूं जायनी. रामाल बाणान करतनाची तागेलो मृत्यू जालो. थंय देखून येतना विभीषणाक ताणें पट्टाभिषेक केलो. हे कडेन किशकिंदेला येतना थंय एक विशेश जावन आशिल्लें अंगदाक ती जबाबदारी दिली. पुराय येतना सुग्रीवान तागेल्या प्रार्थना केलेली हे देवा आमगेले घरा भितर येदें जाल्यार तूं येवन वचूं का म्हूण. तशी सुग्रीवान इतली प्रीती केल्या ताजे खातीर सुग्रीवाल्याक येवन एकडच्यान तो भायर सरता. तेन्ना थंयच पुष्पक विमान कांडिता. देवा तूं हाजेरी भायर सर येता. ते पुष्पक विमानार पुराय जन चडताच मांकड दोन त्या पुराय जन पुष्पक विमानार सुरेश सांगलां पुष्पक विमान कितली विस्तृत करूं येता म्हणून. पुराय येवन हांगा भरद्वाज आश्रमा लागीं पावलें. तागेल्या दिलेली सुश्रूच घेतली. गुहालंत भितर पावले. थंय देखून अगस्त्य आश्रमा येताची. अगस्त्य आश्रमा जावन अयोध्यांत विशेष रुपान सांगून पेटयलें. भारी संतोशान आयला रामचंद्र पुराय घेवन तागेले परिवार समीत आयला म्हूण. हांगा आनीक व्हड राजसूय यज्ञ पुरे करून तांतू उडच्या तयार जावन राबला भरत. आनी येनी म्हूण जाल्यार गेले आनी आयकुचें ना. तशें करून हांव म्हगेलो प्राण त्याग करचोच कान्ना गेलें. भारी संतोशारी भितर येता.
थंय तागेलो पट्टाभिषेकाचे कार्यक्रम इत्यादीक जावचे आसा. तशी रामपट्टाभिषेकाचे वर्णन इत्यादी ती पायची दिवसाक तांतू भितर एक हाडया म्हणून नाजाल्यार टायम मार शॉर्ट टायम मार करूं जायना. तशी तांतूंतली एक येतना ते देवान पुररेशीश्वर इत्यादी कैल्याची सीता अयोध्यापुरी नगरा भितर तेगेलो प्रवेश भारी वैभवार प्रवेश जाला. पुराजनाल मना भितर रामान तेगेलें तें खंयचें स्थान भद्र जावन आशिल्लें स्थान पट्टाभिषेक ताका जावका ताण बैसून राज्य आडलित कोरका म्हणली इच्छा. ते इच्छे खातीर जावन तो सुरेख वंशाचो हें जालें तसलें सूर्याक पांय पडता. सूर्य तो गेलो कुटुंबेचो इक्ष्वाक वंश ते देखून सूर्यवंश सांगताच सूर्यवंश भूपरत्न भद्रपीठ संस्थितां तसलो सूर्यवंशाचेर बैसिलो. ते जन्मांत तांतो येयलो. तांतू भितर रघु सत्य हरिश्चंद्र जाल्यार तेच्यान तो कुटुंब आयलो. मुखार लवान इत्यादी घेवचे आसा. तसल सिंहासनाचेर विराजमान जावन बैसचे फुडें सूर्या पांय पडलें. हे कडच्यान वचून तागेलो आवसू सुमित्रा तशेंच कैकेयी हांकां दोग जाणांकय तांगेले ओट पांय पडलें. आनी लागीं येतना मातृदेवो भव पितृदेवो भव दोळ्यां उदयत आना हे नमुन्याचेर पालयती म्हाका केन्नाय पालन इत्यादी केलें तुवें हाजे तूं ना जालो. तुका हांवें सिंहासनाचेर बैसूं काय म्हणलें तसलें इच्छशील तुवें तेन्ना तुवें प्रकट केलेली. आज हांव एक 14 वर्सां वचून येता म्हणलें कितें जावन हांव येतना तूं ना जालो म्हूण सांगून एक मस्त दुख्ख पावलें. तें जें दुख्ख एक कालारी आमगेले सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यान पळयलें हांगा 1948 आमी तरी सुकृतींद्र तीर्थ स्वामी आनी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी आज आमी खंयची महाद्वार इत्यादी पळयताची वेंकटरमण देवस्थानाची जय विजय जावन त्या बिल्डिंगाक तांणी फावंडेशन घालेलें. सुकृतींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी सुधींद्र तीर्थ स्वाम्यांनी ओट्टो जावन 49 सुधींद्र तीर्थ स्वामी थोडी जबाबदारी मठाची तांगेले आयली. 49 सुकृतीन स्वामी गत पावलेची. 1951 आमी तरी आमगेले येद्राचे गोपूर आनी येद्राचे महाद्वार ओपनिंग करूं येतना स्वाम्यांनी मस्त मना भितर लेखीन आमगेले व्हड सोम्या उठ येवन आमी हांगा फावंडेशन घालेलें. आज इनॉग्रेशन करतना आमगेले वोट आमगेले स्वामी ल्हानची दुख्ख पावलें. तशी हांगा रामचंद्र खंयची म्हगेल्या अन्नान दशरथान म्हाका पट्टाभिषेक जावका त्या स्थानाचेर हांव बैसूं का म्हळ्यार मस्त आलोचना करून इच्छा पावन केलेलें. तशें करून ना हें पुरो आमगेले समाजा चेडवान मना उरका. तुमगेलो आवसू बापूसू इत्यादी तुमी खंयची एक एचिवमेंट घेवन तुमी वयल्या स्थानाचेर बैसूं का थंय जावन जावका म्हळ्यार कितें जावन तुमगेले शिक्षण काळां जायत बाल पोषण इत्यादी काळां देखून मस्त वावट काण 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 तांणी सगळेंच तुमगेले वयर एक एम्बिशन दवरून आसताचें. आज तुमी देशांत देखून विदेशांत वचून व्हडोड्ड पोस्टार तुमी तुमगेले बायलो चेडवां उठा सुका तोच तांणी संतोश तुमी आज सुका म्हणून पळोवचें वय जाल्यार आवस बापसू तुमी हांगा वृद्धाश्रमांत घालचें. कोणय एक जे वय मनीस तांगेले लागीं ना जावचें. केवल धन म्हणलें एक हें म्हणटाचें आतां तायना तांणी वाटेर पळ्यावर कोणा लागीं एक तांकां लागीं जेवका जाल्यार खाण दिवच्या जेन्ना लागीं चंद करून उरलो या म्हळ्यार उरलोच्या ना. फुडल्या वरी कालांत वाटेर वट्ट आशिल्लें घर ना. आतां प्रती घरांत फ्लॅट आसल्यार बागेल घालून लॉक करून वचूचें घर कडेन. मंगळुरा भितर 25,000 घरां भितर 15 की 20,000 घरां भितर बामूण बायल मात्र आसूची. चेडूं पुराय देशांत विदेशांत खंय आसच. तांगेल त्याग तुमगेल जिवना भितर आसूचो. तुमी आज खंयचेय एक स्थिती इत्यादीक तुमी पावल्या वय म्हणून जाल्यार ताजे मागशे तुमगेले अन्नाल आनी आम्माल त्याग आसा. तुमकां एक वाण घेवन दिवका ना तुमकां कसलेंय घेवन दिवका स्कूटर घेवन दिवका तुका स्कुलां भितर फीस भरका म्हणून जाल्यार ताणें कोण कोणाल्या कामार बील ओट्टू करून खंयचेय तागेले विशया खातीर खर्च ना अशें तुमकां करून दिलेलें.
आज तुम्ही लक्ष कटल्यान की हजार कटल्यान की संपादन तुम्ही कोरनाच्या पुरो ते ताणे नोट पळय न्ही ताणे नोट पळय तशील कांड वरल जाल्यार असल विचारान करतना हांगा पळया रामचंद्र कसं करता मर्यादा पुरुषोत्तम तो बापूस थंय ना जाल्यार हे एक स्थानाचेर हांव बैसुका जाल्यार हाजी मागशी तुगेली एक इच्छा आशिल्ली तुगेली प्रीत आशिल्ली आमकां दिवका जाल्यार संस्कार इत्यादीक तूं दिला हें पळोवच्याक तूं आज ना जावन आसच्या पुरो म्हूण सांगून मातृदेवो भव पितृदेवो भव ते लागीं तेग जावन बसल्याचे तेगेय जावन विधवा स्त्री जाल्याचे म्हाका एक कसलें कोर न्हू म्हाका कसलें एक हें कोरया म्हळ्यार तांकां मनांत पूत बसता म्हणून एक संतोश आसच्या पुरो म्हगेलो बाबूण ना न्हय म्हगेल ज्या हांकां तांकां पुरो वरलें घेवन न्हू तिणें आतां कोरका म्हूण सांगून लागीं पापी न्हू थंय बसल्याच जाल्यार तांकां दुख्ख आसा अशी प्रती एक मनुश्यालें दुख्ख म्हणाल कसं जालें मनांत तुलें हें पुरो समजून घेवन सामर्थ्य आशिल्लें रामचंद्र तो तांकां नमस्कार करता थंय आशिल्ले विद्वद्वरेण्य सर्व लोकांकय नमस्कार करता आनी तागेलें पट्टाभिशेकाचें एक विस्तृत जावन आशिल्लें तसलें तें पट्टाभिशेक जाता पुरो जनाक पट्टार बसले नंतर तांकां दिवका जाल्यार एक गौरव म्हणटात तें पुराय दिता तशींच हनुमंताकय सांगता हनुमंता हांव आनी तूं एक कसलें एक वेवस्था कोरका कसलें म्हळ्यार पळय आईल कितली जेन म्हगेलें साम्राज्याचें तांणी आईल तांणी दिलें घेवचें आनी मेगेलें कसां म्हणून तांकां दिवचें आतां पळय रिटर्न गिफ्ट आतां न्ही तेन्ना लागून सुरू जाला तशें देखून तांकां पुरो एकडच्यान दिवचें ते कडच्यान घेवचें एकडच्यान दिवचें ते कडच्यान घेवचें म्हाका बारीक कश्ट जाता रे तशें देखून म्हाका एक तुगेल संबंदी तुका एक जबाबदारी दिता म्हण प्रति एकाकडे एक एक जबाबदारी दिली हनुमंतान निमगेल्याक हनुमंताक एक जबाबदारी कसली म्हाका आयास गेल्या वेळार जांब येतना ते जांब येयल्या वेळार ते चिटिके ओडयोद म्हणूच अशें करून रामनाम म्हणका तें काम तुका दिलें भारी संतोश जालो कसो जाल्याक चिटकी मारची ओ रामाल तोंडाले घेवचे हात धरून केन्ना तुका जांब येता केन्ना मारचें म्हूण कडेक पुरो जनाक एक हें जालें आख्खा तुका कसलें कोरका न्हू जायत तुगेलें हें नाका तशें जाल्यार तुका आनी एक पळोवया कसो दिता तुवें जांब येतना चिटकी मारची नाका तूं धरून चिटकी मारल्या वेळार हांव जांबय काडटा आपास ते देवान केन्नाय करूं येता न्हू तें मागीर जांब येयली पाप जांबय काडता अशी त्या वेळाचेर करतना भारी संतोश जालो दोनी हातांत चिपळी धरली आनी राम 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 म्हणचे गेले देवाक वावटेले वो केन्ना गेली चिपळी दवरता केन्ना वो रामनाम बंद करता म्हणून कळ्ळें तशी कंटिन्यूस रामनाम म्हणून सुरू जालें आतां रामचंद्राल तें रामनाम केलें जाल्यार मुलकी जेवचे 12 कोटी एकू दिवस तशील की म्हण रामचंद्रान रामनाम म्हणलें हें हाजेर तसल ती रामनाम ताणें म्हणच्या प्रारंभ केलें तेन्ना ताका सांगलें राब साहेबा हांव आतां वळ जांबाईकडेची परिस्थिती बदला तुका विंगड एक जबाबदारी कशी जाली हें सोडी म्हगेल पायया लागीं दवरलें तें एक आसनावरीचें एक पांय दवरचें फूट रेस्ट ते फूट रेस्ट ताता वेळ ते दवरचें म्हाका जाय जाल्या वेळार काडचें हें काम तुका भारी संतोश जालो की ताका म्हाका एक पाद सेवा ताजी तितली व्हड भाग्य म्हाका कसलें आसवा तुगेले पादारविंद केन्नाय ताका पळोवन ताजी सेवा करता आसतना भाग्य तूं म्हाका दिलां तें देखून हांव धन्य जालो म्हूण सांगून ಎಂದೂ ಕಾಂಬೇನೋ ಕೆದ್ನ ತುಗೆಲೆ ಸಂತೋಷಮಯ ವಾತಾವರಣ म्हाका मेळटा तुगेले चरणांत सेवा करूं मेळटा ताजे खातीर जावन तूं म्हाका अनुग्रह केलो म्हूण सांगून त्या देवान हनुमंतान ती पादसेवा तागेली ती स्विकार केली अशी तागेले पट्टाभिषेकाचें वर्णन जाता त्या वेळाचेर आमी पुरजनाक दिलें न्हू गो तशें पळय सीतादेवी हे मुख्य प्राणांक आमी कसलें दिनी तशें करून मुख्य प्राणांक एक कसलें एक दिवका जालें दिवका न्हय म्हूण कसं दिवचें मुख्य प्राणाक तेन्ना सीतादेवी भारी संतोश जालो हांव दिता गळ्या घालले एक रत्नाची माळ काडटा हनुमंता दिता हनुमंतू सुरय तागेले पळयता काण हुंगून पळयलें आक पोरंबोळ कसो येना ताजे नंतर एकडे तेकडे करून पळयलें पोरंबोळ ना वासण ना दूर चिरडून पळयता मोव आसवाय तांचो रोस जेवो काय आसवाय नांव तांदूळ कसलें येतवा म्हण तें पुरें पळयलें कांय पळयलें भितर जेवो कसलें आसवा म्हणून दांता येडा घाल चाबून पुड्डी करून पळयता तें मागीर कांय ना काडल्यार काण उडोवन पळय 2-3 पळय कांय प्रयोजन ना
तशी तांतू रामनाम सुका तांतू एक प्रीते सुका तांतू भक्त्या सुका रसम रसमालयम नारळ म्हळ्यार त्या नारळां भितर उदकाक लायक जावन आशिल्ले तसले सोयेचे जाग असले एक मधुर म्हणून जावका केवल सोण्या कळटें असल मांद्र असल्यार नारळां मोलना तसल ते भितरी मधुर मधुर कसं असवाय ते देखून रामनाम पायसಕ್ಕೆ कृष्णनाम सक्करे असल एक मधुर म्हणल तसल ते रामनाम केन्नाय करतलो मुख्य प्राण आमकां सर्वांक अनुग्रह करो मुख्य प्राण अंतर्गत भीमसेनू तो आमकां केन्नाय अनुग्रह करो भीमसेना अंतर्गत वेदव्यासू मध्वाचार्यो आमकां केन्नाय अनुग्रह करो विशेष जावन आमगेले परमाचार्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याले शिष्य संयमेंद्र तीर्थ स्वामी अशें आमगेले मध्व परंपरागत सर्व लोकांनी खंयचे ते लव कुशान तांणी रामचंद्रा यद्राखची सांगिल्लें तसलें रामायण सगळें सांगिल्लें कोणें म्हळ्यार लवकुशांनी रामान सिंहासनाचेर बैसून तेगेलें तें महोन्नत यागाचे कालाचेरी ताणें तें केलेलें तेन्ना सीतादेवी तेगेलें ना सीतेक काणू तांणी कोण सोडलें वाल्मिकीले आश्रमा भितर सोडलेली वाल्मिकी आश्रमा भितर तिका चरडू इत्यादी थंय गेलेली लव आनी कुश म्हूण ते चरडाल नाम तसल ते लवकुश वाडून येताच वाल्मिकीन हे सगळे वृत्तांत कसलें म्हूण ताका सांगिल्लें तशें लक्ष्मणा लागीं मध्य भितर सांगून एक सांगता एक व्हरून वाल्मिकीला आश्रमा लागीं थंय सोडी तो सांगता भाव कसल्याक कोणकी एक सांगलें म्हणून हांव सांगून ती कापून व्हरची सम न्हय तसो करून हांव ताका आयकना राजाज्ञा हांव सांगिल्ली ती कोण सोडी तशींच पुराण सांगता अन्य कडेन रामचंद्रान सीतादेवी लागीं एक प्रश्न नेमगेलो हें वाल्मिकी रामायणांतून नातिल विशय मध्व रामायणांतून आनंद रामायणांत आशिल्लो विशय तेन्ना ती निमगितां हांव गर्भधारण केला म्हाका मानसीक एक संतोष इत्यादी मेळका जाल्यार आश्रमाचें वातावरण जावका संतोषमय चित्रकूटांत आमी भरद्वाजा लागीं अगत्य आश्रमांत आनी पळयलें तसल वातावरणाची कांक्षा मिगले आसा तसल वातावरणाची अपेक्षा पावता हांव तें तथास्तू म्हळें रामचंद्र राय जावन आसून ताणें वाल्मिकीक आपोवन हे वाल्मिकी म्हगेल बायलेक तुगेलो आश्रमा सोडता हिगेल बळान तिर कोण पेटय रे म्हूण सांगल्यार तिका थंय तसल वास्तव्या भितर आसतना तिका जावका जाल्यार सूख की संतोष थंय मेळना ती राजपत्नी म्हळ्यार खातीर सर्व गौरव तिका थंय मेळटा तिका जावका जाल्यार तसलें एक संतोष म्हळ्यार थंय मेळच्या साध्य सुवाय ना ताजे खातीर जावन ताणें कशें केलें ताका कळून कळना अशी हिणी थंय वचून राबून हिगेले वयर एक जावका जाल्यार परिणाम खंयच्याचो आश्रमांत तो मेळका म्हळ्यार खातीर जावन रामचंद्रान तिका सोडला म्हूण सांगून आनंद रामायण मध्व रामायण सांगता आमकां उल्लेख करता भारतार्थ तात्पर्य निर्णय म्हूण तांचो दाखयता ते कशे खातीर तशी अशी जी कोण की एक अवंगल उंबळतल्यान सांगिल्लें म्हणून जाल्यार ताका सोडलें म्हळ्यार आतां काला घरा भितर कामां येतली चेडवान सांगिल्ले प्रकारान खंय वचून पावका त्या नमुने उलयतात चेडवां घरा कडेन न्हय तांगेले की बामणां नच घे बायले नच घे म्हूण त्या घरचे ह्या घर कडेन ह्या घर कडेन अन्य घर कडेन उलयता आसूत तांणी आनी हांगा देखून अर्द घंटे की एक घंटे भितर तांगेलें काम करून अन्य कडले वचचें अशी असल उद्देशान करतना चांग उद्देशाक चांग वातावरण जावका तिगेल गर्भा भितर आशिल्ले त्या चेडवाक तसल परिपक्वत मेळका म्हळ्यार खातीर जावन रामचंद्रान तो निर्णय केलो गर्भिणी पतिधर्म म्हूण आसा बायल तरी गुरुभिणी गेल्या म्हणून जाल्यार बामणान अमकेन चोलका म्हूण धर्मशास्त्र सांगता खंय पोंवच्या वचानज खंयचेय रुखार चडूनज रात्री मस्त वेळ करून गेल्ले येवच्यानज इस्पिडा मांडार बसच्यानज नावे खंयचेय एक सूर पिवच्यानज नावे परस्त्री प्रवेश इत्यादी खंयचेय एकांत भितर मना व्हरच्यानज तसो करून जल तितले कालाक तांगेले ओटू आसून तांकां एक मानसीक म्हळ्यार शरिरा भितर जावं तसलें हार्मोन्स ते वैरी तोगो जावन जेतना ताजी पालन पोशण करतना गर्भा वयर विशेष जावन आशिल्ले चांग परिणाम ते गर्भाक मेळका म्हळ्यार खातीर जावन
प्रफुल्लता म्हण चांग मन इत्यादी जाव का म्हणल कितें जावं तेन्ना बामणान लागीं आसूं काम अशी असल एक काल तो त्या काळाक तीण मागलें रशिकुलाचें नाम तसलें एक वातावरण म्हाका जावं का वाल्मीक घराचें वातावरण चांग आश्रमाचें म्हूण लेखलें लक्ष्मणाक आज्ञा दिली लक्ष्मणान व्हरून थंय सोडूंक ओपवनी ताका सांगलें राजाजी हांव सांगिल्लें काम करी कडेक लक्ष्मणान लेखलें अण्णान सांगतना तांतू चड उणें आसना खंयची एक विचार योग्य जावन ताणें केला मागीर ताचे स्वभाव त्या प्रकार ताणें तिका थंय व्हरून सोडली थंय लवकुश वाडताची तांकां रामकथ इत्यादीक सांगली हांगा गेलें व्हड जावन आशिल्लें यज्ञो यागो इत्यादी कालाक ह्या दोनी चेडवांनी वसिश्ठा येद्राक रामचंद्रा येद्राक स्वर्णसीता तिगेले येद्राक हांगा पुरो जावन आशिल्ली रामकथा सांगची ती रामकथा आयकलेले लोकां आमगेले पुरे मलगड्यान दवरून 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 परंपरागत घेवन येवन म्हगेले गुरून म्हगेले दिले म्हगेले देखून आतां तुमकां दिलां तुमी रामकथा विंगड केल्यान व्हरची अशी निंत नीर अल्लदे हरिव नीर जावन ही रामायण वतास मस्त भाशेन आसा तुम सर्वांक पुनः वंदन अभिवंदन करता हे सांगील चांग ते पुरे स्वाम्याला अनुग्रहान मेळ्ळा म्हणले कुका तशींच रामचंद्राष्टक हें करून आयज मंगल म्हणी सूर्यवंश भूपरत्न भद्रपीठ संस्थितं जानकी समेतमब्जपत्र नेत्र शोभितं कैकेयीज लक्ष्मणाञ्जनेय मुख्य संस्तुतं रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्रवृन्धबन्धितं मंदहास सुंदरास्य पुंडरीकमीश्वरं चंडभानुगोत्र सिंधु चंदमिंद्रिवनाभरं वंद्यपादयुग्मदास चंद्रमौलि संस्कृतं रामचंद्रमाश्रये मरेन्द्रवृन्धबन्धितं गादिजात सप्ततन्तु विघ्नजात संहरं चंडिकेश चंडचापदण्डकण्ठनोत्करम् भार्गवोग्रकोपशामकं सुवीरसंस्थितं रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्रवृन्धबन्धितं सत्यसन्धता दत्तवाक्य जीवनाशकं शौर्यधैर्यवीरवर्य यद्गुणौघमण्डितं रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्रवृन्धबन्धितं वैरिपक्षभीतिहेतुचापबाणधारिणं रावणादिराक्षसेन्द्रजीवकालरूपिणं राज्यलाभपूर्णकामरावणानुजार्चितं रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्रवृन्धबन्धितं श्रेष्ठरत्नवारचारुहारशोभिवक्षसं वारिवाहकान्तिदेहरम्यगौरवाससं सत्किरीटरत्नकङ्कणाङ्गदप्रभूषितं रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्रवृन्धबन्धितं विश्वसृष्टिपालनान्धहेतुभूतचिन्मयं पाददासवाञ्छितार्थदानशौण्ढमव्ययम् रौप्यपीठभूतमध्वरूपवायुपूजितं रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्रवृन्धबन्धितं साधुस्वर्णमण्टपस्थरत्नपीठराजितं पार्श्वभागसङ्गताञ्जनेयताक्षसेवितं आदिशीमठीयभिक्षुवृन्दसम्प्रपूजितं रामचन्द्रमाश्रये मरेन्द्रवृन्धबन्धितं काशीमठीयभुवनेन्द्रपदारविन्द वन्धारु छात्रवरदेन्द्र यतिप्रणीतं रामाष्टकं पठति भक्ति यतो नरो यः प्राप्नोति मानसगतं सकलार्थजातम् ॐ इति श्रीमद्वरदेन्द्रतीर्थकृतं रामाष्टकं सम्पूर्णम् ॐ तत्सत्कृष्णार्पणम् असतो मा सद्गमय तमसो मा मृत्युर्मय ज्योतिर्मामृतम् ॐ शान्ति।
दनपारा पूर्णाहुती जाल्लेरी ताजे मंगल तशींची गांवांकची एक आदेश इत्यादी काही देखून ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ म्हणटाच तशी आमगेल कार्यक्रमांतू स्वल्प बदलावण इत्यादी केल्या पुरजनांनी अंतू भागी जावका म्हणून एक उद्देश तसे करून 3 तारीखे ते दसो हांगा रामपट्टाभिषेका कार्यक्रम 3 तारखेक घालल आसा श्रीनिवास कल्याण उत्सव ताका 14 तारखेक डेट म्हणून केलेलो आसा मुखारी वरल यावत्तू कार्यक्रम पारायण इत्यादी जावन चमता तशींची हांगा जाल्ले यावत्तू सांस्कृतिक कार्यक्रम डयासार जावं तसले कार्यक्रम बंद केला तशी 3 तारखेक चलचित तसलो रामपट्टाभिषेक 3 तारखेक 14 तारखेक श्रीनिवास कल्याणोत्सव श्रीनिवास वेंकटरमणाली वैभवोपेत जावन आशिल्ली पारायण इत्यादी कसल आसा ती तेज प्रकार येता स्थितीरी स्वाम्याले देवालय थंय चलचे प्रकार ती चलता वरलेलो विशय गेलो अडगले तादरपीन जगन्नाथ कामत सांगता आचार्य मामान सांगला म्हणकेची गांवांतू ಸ್ವಲ್ಪ लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम आशिल्ले निमित्त येवचे समाज बांधवांक अनानुकूल जावचे निमित्त समाज बांधवाले हितदृश्टीरी आमगेले देवस्थानाचे कसले एक डीसील ऑर्डर पळयता तशी आसा जनान उट्ट मेळून हाज्या आनी 6 गंटे भितर पुरा कार्यक्रम कंप्लीट करका 6 गंटे नंतर अनावश्यक जावन जनान मार्गार भोंवचे नाज्या प्रायवेट व्हेकल वचचे नाज्या 1 तारीख ते आसा बट आमी कसं म्हणणारे पायचे एक 30 तारखे अशे 30 तारखे पाय शनिवार संजेरी अशे रामपट्टाभिषेक कार्यक्रम आचार्य मामान सांगला ते 3 तारखेक बुधवार संजेरी 4 गंटेक रामपट्टाभिषेक कार्यक्रम जावचे आसा दनपारचे पायचे सुंदरकांड हवन ताजितल्याक दनपारचे कार्यक्रम जाता तशीच 1 तारखे संजेरी सोमार संजेरी श्रीनिवास कल्याणोत्सव आशिल्ले हे रामपट्टाभिषेक आमी मुखार सुन घालले निमित्त बुधवार श्रीनिवास कल्याणोत्सव पुरा जन अनुकूलते खातीर सोमार आशिल्लो श्रीनिवास कल्याणोत्सव 14 तारखेक आयतार आनी जालें तितलो टायम दिल्लो आमी 14 तारीख पुरा जन तांचो भाग घेताचे म्हणल्यार भाग घेवका म्हणल्या खातीर 14 तारखेक आमी दवरलेलो आसा 2 तारखेक नागर पंचमी देखून 1 वार सप्त आसा तशी प्रत्येक टायम पळोवन ताजे दीस पळोवन हे कार्यक्रम मुखार सरलेलो आसा तुमकां हांगा सांगला आनी तो ऑनलायनार वता आसा तुमगेल बंधू मित्रांक पाय आमी एक बोर्ड घालताची देवस्थानांत तुमगेल बंधू मित्रांक तुमी सांगा पायचे कार्यक्रम परा बुधवार ते 3 तारखेक तशी श्रीनिवास कल्याणोत्सव 1 तारीख आशिल्लो कार्यक्रम आमी 14 तारखेक करताचे हे तुमी आमकां सहकार दिवका आनी आज आनी शुक्रार शेनवार आयतारा ह्या वाराचे सांस्कृतीक कार्यक्रम आमी मुखार सोन घालला आर्टिस्टांक ऑलरेडी सांगला आमी तांकां प्रॉब्लम जावचे ना येतल्यांक प्रॉब्लम जावचे ना म्हणून आमी ऑलरेडी तांकां इन्फॉर्मेशन दिवन ते तांकां अवकाश मुखार येवचे दिसांतू दिताची जालें तितलो की हे कसन मायचे लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम आसा ते समजावो आनी आमगेले चातुर्मास कार्यक्रम चंद जावन जावो म्हणून आमी देवाला प्रार्थना करताची श्री गुरुभ्यो नमः पाय सकाळी उशपूजा निर्माल्य विसर्जन तशी जी मध्यान भिक्षा हे तुमगेली ती भायर सुत्ता काडची प्रदक्षिणा ही खंयच्या काही ना तें खंयचे पोस्टपोन जायनी तशें करून तुमी सकाळी येवन देवाल सुत्त काडची काडी येता हांगा सकाळी देवालय निर्मल विसर्जन जाले नंतर पळारू तदनंतर दनपारा हांगा पूर्णाहुती तदनंतर दनपारा संबराधना हें पुराय आदेश सुचकचा म्हळ्यार सांजे वेळ 6 गंटे भितर चड बंद करका 6 गंटे नंतर तशें करून कोणें देवस्थाना येवचें ना म्हणून सांगला म्हणून तसं ना तशें करून आत्तां सांगता पुराय जनांनी चड जनांनी येवका जाल्यार सांजे 6 गंटे भितर कार्यक्रम जावन केल्या पावका जन चड जनांनी येवका श्रीनिवासा क्षमी सो
ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಶಿರಬಾಗಿದರು ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಶಿರಬಾಗಿದರು 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 ದಯ ಬಾರದೆ ಭೋಗಿ ಶಯನ ಭುವನಾಧಿಪತೆ ನಿನ್ನ ಭೋಗಿ ಶಯನ ಭುವನಾಧಿಪತೆ ನಿನ್ನ ಆಗಮನವೆಂದಿಗೆ ಆಗುವುದೋ ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಆಗಮನವೆಂದಿಗೂ ಆಗುವುದೋ ಪ್ರಭು ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ
चित्तवधान पराकु महाप्रभु चित्तवधान पराकु महाप्रभु ಎತ್ತಣ ರಥವನು ಎತ್ತಣ ರಥವನು ಎತ್ತಣ ರಥವನು ಎತ್ತಿ ಬಾ ನೋಡುದೊರೆ ನೋಡುದೊರೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ सिंधुशयन शेषाद्रिवर सिंधुशयन शेषाद्रिवर सिरे मंदिर भक्त कुटुंबधरा सिंधुशयन शेषाद्रिवर सिरे मंदिर भक्त कुटुंबधरा सुंदर मूर्ति ವಂದಿನ ಸ್ವಪ್ನದಿ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿ ವಂದಿನ ಸ್ವಪ್ನದಿ ಬಂಧು ಪದದ್ವಯ ಬಂಧು ಪದದ್ವಯ ಬಂಧು ಪದದ್ವಯ ಕಂದಡಿ ತೋರಿಸೋ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕೂಗಿದರು ಧ್ವನಿ ಕೇಳದೆ ಕರುಣಾಶರಧಿಯು ನೀನಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ದೊರೆಯಲ್ಲವೇ ಕರುಣಾಶರಧಿಯು ನೀನಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ದೊರೆಯಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ದೊರೆಯಲ್ಲವೇ ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗತರಿಗೆ ದೊರೆಯಲ್ಲವೇ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗುವರೆ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವರಿಗೆ ಮರೆಯಾಗುವರೆ ಸರಿ ಜಗದೊಳು ಕೃಷ್ಣ 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 ಸರಿ ಜಗದೊಳು ಸರಿ ಜಗದೊಳು ಸರಿ ಜಗದೊಳು ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯ ವಿಜಯ
ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಬೆಕ್ಕು ಬಕರಿ ಮಾಡುದ ಕರಿ ಮಾಡುದ ಕಂಡೆ ಇಲಿಯು ಒಲಿಯನು ಚಾಚುದ ಕಂಡೆ ಬೆಕ್ಕು ಬಕರಿ ಮಾಡೋದ ಕಂಡೆ ಇಲಿಯು ಒಲೆಯನು ಚಾಚುದ ಕಂಡೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೆ ನಯ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೆ ನಯ್ಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕಂಡೆ ನಯ್ಯ ಒನಕೆ ಕಡದಾರ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಕಪ್ಪೆ ಪಾತರ ಕುಣಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಏಡಿ ಮದ್ದಳೆ ಬಡಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಕಪ್ಪೆ ಪಾತರ ಕುಣಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಏಡಿ ಮದ್ದಳೆ ಬಡಿಯುವುದ ಕಂಡೆ ಮೆಕ್ಕಿಕಾಯಿ ಕಂಡೆ ನಯ್ಯ ಮೆಕ್ಕಿಕಾಯಿ ಕಂಡೆ ನಯ್ಯ ಮೆಕ್ಕಿಕಾಯಿ ಕಂಡೆ ನಯ್ಯ ಕೆಕ್ಕಿ ಕಡದಾರ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸುಳ್ಳೆ ನಮ್ಮನೆ ದೇವರು ಅರಶಿನ ಬಿತ್ತದ ಕಂಡೆ ಗಸಗಸೆ ಎನಿಸೋದ ಕಂಡೆ ಅರಶಿನ ಬಿತ್ತದ ಕಂಡೆ ಗಸಗಸೆ ನೆನಿಸೋದ ಕಂಡೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಾದವ ಕಂಡೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಾದವ ಕಂಡೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಾದವ ಕಂಡೆ ವಿಠಲ 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 ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಾದವ ಕಂಡೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಾದವ ಕಂಡೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಾದವ ಕಂಡೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಪಾದವ ಕಂಡೆ ಪರ್ವತ ಗಣದಾರ ಸುಳ್ಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲವಯ್ಯ
ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಭಕುತಿ ವೀರೋ ದೇವಾ ಎನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹುವರ್ಯಾರೋ ಎನ್ನ ಮನ್ನಿಸಿ ಸಲಹುವರ್ಯಾರೋ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ಪನ್ನಗ ಶಯನ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ರಮಣ ವೇದ ಸನ್ನುತ ಪದ ಸರ್ವೇಶ ವೇದ ಸನ್ನುತ ಪದ ಸರ್ವೇಶ ಇನ್ನೂ ಬಿಡಿಸೋ ಮೋಹ ಪಾಶ
कल्याणाद्भुतगात्राय श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀ ಎನ್ನ ಕಾಯಬೇಕೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀ ಎನ್ನ ಕಾಯಬೇಕೋ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀ ಎನ್ನ ಕಾಯಬೇಕೋ ಮಾನಾಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಎನ್ನದೇನೋ ಮಾನಾಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಗೆನದೇನೋ ಮಾನಾಭಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಗೆನದೇನೋ ದೀನ ರಕ್ಷಕ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೀನ ರಕ್ಷಕ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ರಂಗ ನೀವೆನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು
ಮಾನವಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಗೆಲದೇನೋ ಮಾನವಿಮಾನವು ನಿನ್ನದು ಗೆಲದೇನೋ ದೀನ ರಕ್ಷಕ ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಬೇಕು ನಾನೇನ ಮಾಡಿದೆನೋ ರಂಗಯ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಾಯಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀಹರೇ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀಹರೇ ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀಹರೇ ನಾದಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ನಾದಮೂರ್ತಿ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಮೋದದಿಂದ ಭಜಿಸುವೆನು ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀಹರೇ ಜ್ಞಾನವೆಂಬೋ ನವರತ್ನದ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬೋ ನವರತ್ನದ ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾನಲೋಲನ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಜಿಸುವೆನು ಸದಾ ಎನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡು ಶ್ರೀಹರೇ ಭಕ್ತಿ ರಸವೆಂಬೋ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಹರಿವಾಣದಿ ಭಕ್ತಿ ರಸವೆಂಬೋ ಮುತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯದ
श्रीहरे ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ದೇವ ವೆಂಕಟೇಶ ನೀನೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೆ ಪಾಲಿಸೋ ಶ್ರಿತ ಜನ ಪಾಲ ಗಾನಲೋಲ ಶ್ರೀ ಮುಕುಂದನೇ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದೋ ಯಶೋದೆ ಕಂಡ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗದೋ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದೋ ಯಶೋದೆ ಕಂಡ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಲಾಗದೋ ಮುಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ಭಜಿಸಲಾರಿ ಕೆಟ್ಟ ಈ ನರ
जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तेजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास आत्मा जय ज्ञान अभयदात जय श्रीहरि सदा जय जो श्री कृष्ण परमानंदा नंद गोपिया कंदा बाल मुकुंदा जो श्री कृष्ण परमानंदा नंद गोपिया कंदा बाल मुकुंदा जो पालुगा ನೋಳು ಪವಣಿಸಿದವನೇ
महाविष्णु अवतारु गुरु वेदव्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु महाविष्णु अवतारु गुरु वेदव्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु सुंदर दिसताते मोत्याचे किरीट कावी वस्त्र कमंडल महिमा विराट सुंदर दिसताते मोत्याचे किरीट कावी वस्त्र कमंडल महिमा विराट बंधुनु घेतला ते जटा मुकुट त्रिकाला पूजन तका काशी मठांतो महाविष्णु अवतारु गुरु वेदव्यासु कोटि सूर्य प्रकाशु अनाथ रक्षकु पवमानाभिषेकु नित्यागत व्यासु शांति समाधान श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमीन्द्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर राक्ताची अंका स्वामी संयमीन्द्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र
राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण शुभ नाम शुभ गुण शुभ लक्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण अंतकरण शुद्धि तेज आकर्षण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण निर्माल्य धारण भक्ति आभरण विभव वैभव व्यास समर्पण विभव वैभव व्यास समर्पण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर अज्ञान निवारण दुःख हरण अज्ञान निवारण दुःख हरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण शरण जन रक्षण सौख्य वितरण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण भव सिंधु तारण गुरु कृपा कारण यति कुलभूषण करुणापूर्ण यति कुलभूषण करुणापूर्ण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर पुराण पारायण नाम श्रवण पुराण पारायण नाम श्रवण असाधारण तप संयम तोषण असाधारण तप संयम तोषण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण प्रभु राम चरण मनांतु वीक्षण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण अनुक्षण श्री हरि नारायण स्मरण राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र राक्ताची अंका स्वामी संयमींद्र भक्तवत्सल गुरु शक्त योगींद्र श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर श्री संयमींद्र करुणा सान्द्र विष्णु भक्ति पयोनिधि चंद्र हृदय मंदिर श्री रामचंद्र तेजोमय यति सुंदर है परमाचार्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य
सूर्य गुरुज्ञात सर्व गुरुज्ञान सूर्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य गुरुकृपेन जय सकल कार्य सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य जय सकल कार्य संयमींद्र गुरुल चरण धरा संयमींद्र गुरुल चरण धरा जन्म जन्माचे पाप दूर करा जन्म जन्माचे पाप दूर करा